बापा सर्गेंच्या मंगळाचे तू पवित्र आत्म्या साहेबीन माई तुका वाकांडा दिन वाजता आर्गां दिता. बापा तुवें म्हज्या मागणें आयकल्ल्या खातीर आनी तूं सदांच म्हजें आयकताय देखून तुका वाकांडा दिन वाजता. बापा बापा ह्या वेळार तुजें उतर हिंगासर हाजीर आसा, जिवें जाल्लें आसा. जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. भोववर्ती देवाची पदवी, पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी मोग आनी शांती समाधान हिंगासर हाजीर आसा. बापा तुका वाकांडा दिन वाजता. तुवें आमचे आत्मीक दोळे उक्ते केल्ल्या खातीर, आत्मीक जीण आमची तयार केल्ल्या खातीर तुजें उतर आयकूंक काळजांत घेवन सत मानून भावाच्या आमी ते जियोंक बापा कर. बापा आमकां तयार आमचें मन, काळीज, कान, ओंठ, जीब, दोळे आमचे तयार कर बापा तुजें उतर आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत पाडून. बापा बापा जे आयज आमी हिंगासर करूंक वेता तें तुवें आदींच फुडें केलां म्हणून तुका दिन वाजता. बापा तुवें तुजी पदवी आयज हिंगासर दाखयल्ल्या खातीर तुका वाकांडा दिन वाजता. बापा तुवें म्हजें आयकलां देखून दिन वाजता. हें मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. बसुया. बायबल आसा सगल्या लागीं आतां बायबल आसा हिंगासर? हिंगासर ना. हिंगासर आसा ती हात वयर काडात. ओके प्रेज द लॉर्ड. तर आमी गेल्ले फावटी शिकताले देवाचे पदवे विशीं, होय की ना? देवाची पदवी आमकां सोडयता. ओके. आतां आमी शिकलोले कितें? सॅड्रेक, मेसेक एंड अबेदनेगो या नेबुकदनेझर व्हडलो राजा आसता आनी हो राजा ते आख्खे शार तो चलयता तेजे अंडर. सो तेज विरुद्ध कोणाच्यान वचोंक जायनासलें. तर तेजे विरुद्ध वचपाक देवाचे पदवेदार मनीस तीग जाण, सॅड्रेक, मेसेक एंड अबेदनेगो. हे सॅड्रेक, मेसेक आनी अबेदनेगो हे महाराजाक चॅलेंज करताय. तुवें उबारलोले मूर्ती आमी बुजचे ना म्हणून, होय की ना? आतां देवान जायते कडेन पयत पुस्तकान बरयल्लें आसा मुर्ती पुजेक देव विडेता, होय की ना? आतां हें आमी वाचलां जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय की ना? तर आतां ह्या सॅड्रेक, मेसेक, अबेदनेगो ही खबर पावली तेन्ना तेणी कितें निर्णय घेयलो, कितें डिसिजन घेयलें? ते राजाक सांगताय आमी तुजे मुर्ते बुजचे ना म्हणून, होय की ना? आतां त्या शारांत कितलो लोक आसलो? भरपूर लोक आसलो. ओके. आतां तो लोक सगलो नेबुकदनेझर राजाचे मुर्ते वरवीं तो जियेतालो, ती मुर्तेक बुजतालो, सारकें? आतां तो राजा सॅड्रेक, मेसेक आनी अबेदनेगो ताका चेंज करता. सॉरी, सॅड्रेक, मेसेक आनी अबेदनेगो ह्या महाराजाक चेंज करताय, होय की ना? आतां ह्या तिगूय जाण तांकां चॅलेंज करताय महाराजाक आमी तुजे मुर्ते बुजचे ना म्हणून. आतां हिंगासर पळया दानियल चॅप्टर 3 वर्स 95. ओके. आतां यांनी तांकां चॅलेंज केल्या उपरांत तो राजा पयलो बदलता आनी उपरांत त्या शाराक जेजू परगट जाता आनी थंयसर ती मुर्ती पुजा आसली ती मुर्ती पुजा बंद जाता, सारकें की ना? पळय वाचूया फटाफट. दानियल चॅप्टर 3 वर्स 95 फटाफट. नेबुकदनेझर राजान म्हणलें. नेबुकदनेझर राजान म्हणलें, सॅड्रेक, मेसेक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाची स्तुती करा. कोणाच्या देवाची? मूर्तीची म्हणले. ते मूर्ती बुजताले, तेणी मूर्तीक बुजपाचे सापूच बंद केले, नाकारले तेणी. आमी बुजचे ना म्हणले. आनी उपरांत नेबुकदनेझर राजा कितें सांगता? हांच्या देवाची स्तुती करा. कोणाची? जिव्या देवाची. देव आत्मो की ना? जॉन 4:24 कितें सांगता? देव आत्मो, ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. आनी हो महाराजा लोकांक पीश करतालो मुर्ती बांदून ते मुर्तेक बुजोवंक पयशे घालपाक. हो एक तांचो बिझनेस आसलोलो, होय की ना? सो तेका लागून हो राजा कितें सांगता? 95 वाच. कित्याक
ताणे आपल्या दुतांक पाठयलो ताणे कोणे जीव या देवान आपल्या दुतांक पाठवले आणि आपल्या चाकराक निवारले. कोणाक निवारले? मूर्तीन निवारले. कोण येयलो सांगपाक येयलो? कोण येयलो? देवान आपल्या दुतांक धाडले आणि आपल्या चाकराक निवारले. आपल्या चाकराक निवारले. आता सॅड्रेक मेसेक अभिनेगो हेणी कोणाचेर पातयणी दवरलेली? ते कोणाचेर पातयल्ले? देवाचेर. आयज हांवें आनी तुवें कोणाचेर पातयवंक जाय? पुढे वाच. कारण तांणी तांचेर विश्वास देऊन कोणे? सॅड्रेक मेसेक अभिनेगो हेणी कोणाचेर विश्वास दवरलो? आमी कोणाचेर दवरताय? पयशांचेर. होय की ना? सारखे न्हू? ती 12 वर्सां रक्तपात जाताली, ती चिंताली आपूण आपल्याक भांगर दुडू पयशे बाट बेस सालवार करतले म्हणून. होय की ना? पूण सॅड्रेक मेसेक अभिनेगोन कोणाचेर भावा दवरलो? विश्वास दवरलो देवाचेर. पुढे राजाच्या हुकुमाची पर्वा केली ना. तेगे आयकल ना तेणी. आयज आमकां जायते अडखळे येताय पूण आमी रोखडी तेंगे आयकताय आनी आमी त्रासान पडटाय. पूण सॅड्रेक मेसेक आनी अभिनेगो हेणी देवाची आज्ञा पाळली आनी नेबुकदनेझराची आज्ञा तांणी कुशीक काडली. मागीर पुढे आणि आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी सारखे आयकात. तांणी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आणि बुजोवन करची परस आपल्यो कुडी होगडावंक दिल्यो. पूण आपल्यो कुडी होगडावंक दिल्यो. तांकां मूर्ती पुजे पुजोवंक नाका देखून तांणी म्हणलें आमकां उज्यान उडयल्यार पासून जाता म्हणून. पूण ते मुर्तीक पुजोवंक तयार नासले. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुवें आनी हांवें मोचे देवाचें उतर सत मानूंक जाय आनी देव कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. फुडें देखून हांव असो हुकूम घालता. आतां त्या शारान राजा तांकां पयलीं हुकूम कितें घालतालो? मुर्ती पुजपाक हुकूम घायलो. होय की ना? आतां सॅड्रेक मेसेका वरवीं हो राजा बदलता आनी परजेक दुसरो हुकूम घालता. पर्जानो राष्ट्रानो म्हणजे सगळ्या पर्जानो राष्ट्रानो आणि वेगवेगळ्या भासाच्या लोकांनो आणि वेगवेगळ्या क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लिम, कन्नड, तमिळ, मल्याळम हेंका सगळ्या भासाच्या लोकांनो ह्या सगळ्या भासाच्या लोकांनो तुमचे मदली कोणूय सॅड्रेक मेसेक आणि अभिनेगो हांच्या देवाची बेमान उलयतीत जाल्यार हांव तांचे सांद्यान सांदे तोडून उडयतलो. हांव तांचो सांद्यान सांदो तोडून उडयतलो आणि तांच्या घराची फातराची रास करतलो. आता राजा सांगता तुम्ही ती मूर्ती कुशी दवराय आनी ह्या जीव्या देवाक बुजाय म्हणटा. नाजाल्यार कितें म्हणटा तांकां? तुमगे घर सगळे मोडून नाश करतलो म्हणटा. होय की ना? जालें बाय? कित्याक हे तोरेन आपल्या भक्तांक कोण देवाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजता ताका सालवार करूंक हे तोरेन आपल्या भक्तांक निवारतलो आनीक देव ना. कोण ना? आनीक देव ना. आमचो देव एकलोच देव. प्रेज द लॉर्ड. या जीव्या देवाक आमी ताळयो पेटोवया. ओके, आता आमी गायन गायला की ना? देवाच्या उतरांत पदवी आसा आनी गायन कितें गायला आमी? येशू छूने से अंधे देखते, येशू छूने से बहरे सुनते. होय की ना? येशू छूने से लंगडे चलते. आता तुमकां जायती पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता की जेजून कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले, मोन्याची जीभ सोडयली, बेऱ्याचे कान उक्ते केले, लोंगडे पॅरालायज जाल्ले. हे बरें जाताले की ना? आयज ही 12 वर्सां रक्तपात जाताली ती बायल कोणे बरी केली तिका? जेजूच्या उतरां. होय की ना? सो ते कोणाचेर भावाक धरलो? जेजूचेर. हांव ती कितें म्हणटाली? हांव जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायीत जाल्यार बरी जातली. ते कितू पाट म्हणलेले?
ती दीस रात मनान निहाळीत आसली हांव जेजूच्या आंगोसराक हात लायल्यार हांव बरी जाताली होय की ना. आता जेजू बापा लागीं संबंद जोडटालो की ना. केन्ना करतालो संबंद बापा लागीं तो रातचो वचून मागणें करतालो न्हू आनी बापा थावून तेका पदवी येताली सारकें. आनी ही पदवी दिसाचो जेजू वावर करतालो आनी जेन्ना जो पिडेच आसा तो मनीस जेजूक हात लायता तेन्ना जेजू भितरली पदवी त्या मनशाच्या भितर वयता आनी तो मनीस बरो जाता सारकें. आता ही 12 वर्सां थिंगासोर आमकां मेवता. 12 वर्सां रक्तपात जाताली. ही बायल म्हणटाली हांव जेजूच्या आंगोसराक हात लायल्यार बरी जातली म्हणून. आनी ती कितें करता वयता आनी जेजूच्या आंगोसराक हात लायता आनी हात लायतच तेजी जेजू कितें म्हणटा म्हजो एक गूण भायर सरोन गेला म्हणजे कितें जालो तो गूण ते भितर गेलो आनी ती पिडेंतली बरी जाली होय की ना. आता तुम्ही स्वत मानता जेजू हिंगासोर हाजीर आसा म्हणून. ओके प्रेज द लॉर्ड. आता जेजू हिंगासोर हाजीर आसा देवाचे उतर हाजीर आसा तर आमी एक डेमॉन्स्ट्रेशन करूया होय की ना. कितली जाणां स्वत मानतात देवाची पदवी हिंगासोर हाजीर आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके अंजला बाई हिंगासोर यो. सिस्टर पेदू लॉरेन्स प्रियंका ब्रदर डोमिनिक जेवियर हिंगासोर यो. बायबल घेऊन या. दोन गेलो जो बायबल ना तुगेलो कोतो बायबल घे लिंदा यो मशमू आयलँड यो फाटल्यान मातशें. आता ती 12 वर्सां रक्तपात जाताली. ती बायल कितें म्हणटाली हांव जेजूच्या आंगोसराक हात लायल्यार हांव बरी जातली. आनी तेन जेजूच्या आंगोसराक हात लायलो की ना आनी जेजूची पदवी तेजे भितर येयली की ना आनी ती बायल बरी जाली न्हू. आता जेजू तुम्ही म्हाका दाखयशात जेजू खंय आहा आमचे मध्ये दाखय न्हू. हे बायबल जावन आसा जेजू खुद जेजू ही जेजूची कूड आनी जेजू आमच्या मध्ये हाजीर आसा. आनी तुम्ही पळयतली आयज देवाची पदवी ह्या बायबलांतली ह्या मनशा भितर वयता ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर तुमचो बायबल उक्तो करात मार्कू चॅप्टर 5. मार्कू चॅप्टर 5. बाबा नेक्स्ट तुझो बायबल दी ओ वाचा मार्कू चॅप्टर 5 वर्स 31 कोण वाचता कोण वाचता. मार्कू चॅप्टर 5 वर्स 30 and 31 फटाफट. आपणा भितरलो गुण भायर सरलो म्हणून अवचित आपणाचे भितर जाणा जावन जेजून लोका वाटेन वळोवन विचारले म्हज्या वस्त्रांक कोणे हात लायलो आनी ताच्या सिसांनी म्हणे. ओके तितल्याच पुरो. जेन्ना 30 कितें सांगता जेन्ना हे बायलेन जेजूक हात लायलो तेन्ना जेजूची पदवी तेजे भितर गेली की ना. ओके आता तुम्ही दोळे बंद करात. भियेनाका मातशें भायर हांव मागणें करता तेन्ना तुमी मागणें करचें. ओके म्हज्या बराबर म्हणचें आनी तुमच्यानूय म्हणो येता. आनी जेन्ना तुमी भावार्थान दुबाव धरिनाका भावार्थान स्वत मानात आनी तीच पदवी जी पदवी जेजूची पदवी ती भायले भितर ट्रान्सफर जाल्ली तीच पदवी ह्या पयस पुस्तकांतल्यान ह्या मनशाचेर ट्रान्सफर जातली. स्वत मानात दुबाव धरिनाका. मुखार यो. ओके बापा सुर्गेच्या तुका वकालता दिन वाचता खारक्या दिता. हे आयज आमी करूंक येता बापा पवित्र आत्म्याची पदवी. बापा ही पदवी तुवें दाखयल्ल्या खातीर तुका दिन वाचता बापा.
बाबा हांव सत मानता जेन्ना ही 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली बाय मनात चिंताली हांव जेजूच्या वस्त्रां घातलेल्यार हांव बरी जाली म्हणून आनी जेन्ना बायल त्या वस्त्रां घातलेता तेन्ना जेजूची पदवी तेजे भितर वेता आनी ती बायल बरी जाता तेच भाशेन बाबा ह्या वेळार हांव सत मानता आनी ही पदवी हिंगासर हाजीर आसा म्हणून बाबा सर्गेच्या जेजू ही तुजी कूड हांव तुजे कुडीक हात लायता जेजू आनी तुजी पदवी जेजू म्हज्या भितर येता जेजू जेजू जेन्ना ही बायलेन पयत पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे ती मनान चिंताली दीस रात जेजू तुज्या वस्त्राक हात लायल्यार हांव बरी जातली म्हणून जेजू तुज्या वस्त्राक हात लायल्यार हांव बरी जातली ती म्हणत रावताली आनी जेन्ना हांव सांगता तेन्ना पयत तुमचो हात वयर धरात मागीर लायात ओके तुमचो हात वयर काडात पयत पुस्तकांतलो हात वयर काडात आनी जेन्ना हांव सांगता तेन्ना धरात जेजू म्हणा जेजू तूं हिंगासर हाजीर आसा आनी जेजू तुका हांव भावार्थान हात लायता जे भाशेन ते बायलेन हात लायलो आनी ती पदवी तेजे भितर येयली तेच भाशेन हांव जेजू तूं हिंगासर हाजीर आसा हांव तुजे आंगोसराक न्हू पूण हांव तुजे कुडीक हात लायता आनी तुजे कुडीक हात लायता तुजी पदवी म्हजे भितर येता हांव सत मानता जेजू ह्या वेळार हांव तुका हात लायता हांव तुका हात लायता हांव तुका हात लायता हांव तुका हात लायता right now Lord Jesus I'm touching you now 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 and your power 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 flow into my body now Lord Jesus I receive your anointing I receive your healing Lord Jesus I thank you Jesus I praise you Jesus hallelujah वृंदावन जेजू तू हिंगासर हाजीर आसा आनी हांव तुजे कुडीक हात लायता आनी तुजी पदवी म्हजे भितर येता जेजू हांव तुका हात लायता I'm touching you now Lord Jesus I'm touching you and your power flowing into my body now Holy Spirit come upon me touch me fill me set me free Lord Jesus I thank you and I praise you Lord Jesus I receive my blessing in your name I thank you Jesus praise you Jesus hallelujah तुम्ही पयत पुस्तकांतली पदवी जेजून दाखयल्या हिंगासर खूब जेजू हाजीर आसा हांवें कोणाकूच हात लावूंक ना ही पदवी देवाची हिंगासर हाजीर आसा ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमी परत एनॉयंटींग घेवया आमी सगळीं सदमान या क्लोज युअर आयज राइट नाउ देवाची पदवी हिंगासर आसा पवित्र आत्म्याची पदवी पेंटिकॉस्ट फायर पेंटिकॉस्ट फायर पेंटिकॉस्ट होली स्पिरिट डबल पोर्शन देवाने डबल पोर्शन दिलेले डबल पोर्शन the mighty anointing now the mighty anointing खुद देव हिंगासर आसा देवाची पदवी हिंगासर आसा पदवी वावता ती घेयात ती पदवी ओ रब्बा ओ हालेलुया नमस्ते
Hallelujah. 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 Podvi. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Masih kotorabo sekel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 
Holy Ghost fire!
जेजू आमच्या मदतीत आसा जिवो जेजू आमच्या मदतीत आसा ताची कृपा आमचे देंवता देवाचे उतर जेजू आमचे मदीं आसा तो आमच्या सांगताक आसा मागा तो तुमक देणी स्पिरिचुअल गिफ्ट मागात तो तुमक देणी देवा लागीं मागात ask for the gift of the Holy Spirit ती हाल पूण आमी ती मागपाक जाय ती आमकां हाल ती आमी मागपाक जाय ask the gift of the Holy Spirit जेन्ना आपोस्तलान ताचे पयत आत्मा देवलो पयत आत्मी कृपा देवली ते सगळे पयत आत्म्याच्या दोळ्यांनी भरले सगळे पयत आत्म्या दोळ्यांनी भरले मागात पयत आत्मी देणे देवाचे उदक प्रगट करपाची देणे देवाचो संदेश प्रगट करपाची देणे विवेकाचे देणे मोगाचे देणे शांतीचे देणे दोळे काळजाचे देणे मोगाचे देणे आज सगळी बंद होत आणि जी कोण भावाट्यान मागतात ताका ते मेळटले संसारी वस्तू मागे नाका ती आमचो गुंतल्यो घेयात ती कृपा मागात मरचे पयलीं देवाची उदक प्रगटपाचें देणें मागात हो संसार सोडपाच्या पयलीं जो मान देवान तुका करून दवरलो आसा तुज्या नांवान दवरलो आसा तो मान केल्या शिवाय तूं वचूं नाका देवाची कृपा घ्या रिसीव 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 काय चिंती नाका काय चिंती नाका काय चिंती नाका भगवान भावाट्यार मागात कितेंय जालें चिंती नाका देवाचे उदक जिणे देवाचे उदक जिणे आसा आमी आतां पळयला कसले तरेचे खोटार केस जाल्या देवेला हांव ताका हुकूम करता जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान वचोवपाचे खोट्याक तुमी भायर सर वचोवपाचे खोट्याक तुमी भायर सर उसक्या खुबीच्या खोट्याक तुमी भायर सर भागाच्या खोट्याक तुमी भायर सर भायर सर भायर सर भायर सर व्यक्तिगतच्या खोट्याक तुमी भायर सर आता नाव नाव भायर सर भायर सर भायर सर आलसायेच्या खोट्याक तुमी भायर सर आलसायेच्या खोट्याक तुमी भायर सर तरीच्या विसाची आसा पळय ती भायर सरात Sunny, come back. Sunny, come back. Lavina, come back. Lavina. Lavina Fernandez, come back. Lavina Fernandez, come back. Come back in Jesus' mighty name. Sunny, come back. Shabbat, Kodmi Ajirasa. पूर्वी अजिराचा उजो सुरुवाते घातलो देवाची शक्ती उदकावर बसताली आकार नाशिल्लो देव उतर उलयलो उजवाड जालो देयात तो उजवाड देयात तो उजवाड देयात तो सुरवातेचो
potong burning fire, the consuming fire, fire, Uzzah, Sinai Parvatar, Devulillo, Sinai Parvatar, Devulillo, oh, Uzzah, Sinai Parvatar, Jolta Uzzah, Abraham Nisbi Parlo, Jolta Uzzah, Jesu Taka Nisbi Parlo, Jesu Inasur Asa, आपल्या पदवे बळा रुचार पवित्र आत्म्याचं ऊर्जा Holy Ghost fire Pentecost fire Lord pour out your spirit upon them Lord pour out your spirit upon all flesh right now Moladik Bapa Tuhanmu Moladik Bapa Moladik Otmo the mighty anointing powerful anointing fresh anointing fresh anointing fresh एवढा विश्वास लावूया परमभाग सोबत असलो आणि सोबत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो आणि तोच सोबत पवित्र पुस्तकान जिवो आसा तो सोबत अजूनही जीव आसा आणि स्वत मानतात तांकां तो सभा तेऱ्यांनी बोता ओत्मीक कृपेचे तेऱ्यांनी बोता आमी व्हडल्यान देवाक ताले मारया म्हाका अशें म्हायती दियाना पाहिजे आमच्या पयल्यान पयलीं कितें जालें तुवें देवाक जीव घातलेलो तुका कितें जालें म्हाका सांगतो म्हाका तोंड जाय आतां ओके सेम म्हणजे आयस गायलो भशेन हालेलुया
फेसलो ती आमची बहीण आली बहिणी तुका कितें जालें की देवाची मोमी खातीर बाई आमकां पळय आमी कोणें कितें केलां हांगा आमी कोणें कांय करूं ना हांवूच चिंतून पडना कित्याक देवाची मोमी खातीर देवाचो खूब जीव आसा आतां बायबल आमी आतां गमले आमकां तातूंत जिवीत आसा म्हूण सांबाळून दवरया आमी हेणे तेणे उडोवचो न्ही कितें जालें बाय जेन्ना हांव बायबलांत आसलो तेन्ना जेजू म्हज्या पोटाक कसो हात लायलो आनी हांव सडनली म्हाका खबर ना फेस देवाच्याले मरे आमी वॉट यू फील बाय आमची भयण आहली प्रियंका जेन्ना हांव ते रित्राचेर नियाळ करताले तेन्ना एक वारो कसो येयलो एक शक्ती कशी येयली आनी म्हाका तेजे उपरांत हांव पडलें तें म्हाका कांय खबरूच ना फ्रेसलो देवाची कृपा देवाची मोही खातीर हांव कित्याक विचारता तुमच्या म्हणजे देवाक मोही म्हणचे खातीर तेका म्हाका पयलीं तुका सांगलो तांकां विचार कितें जालें पळय तें फ्रेसलो कितें जालें पळय थँक्यू जीसस कालचे राती ब्रदर जॉनान म्हाका फोन केलो देर इज मायटी अनॉयंटींग ओवर हियर डबल पोर्शन अनॉयंटींग आंचेला देवान तुका दिला म्हणून हांवें स्वत मारले घरा लागींच आनीक देवान म्हाका तें आतां डबल पोर्शन अनॉयंटींग म्हाका दिल्या पासत हांव देवाक आर्गां दिता दिन वाचता वखाणटा जेन्ना तो बायबलान हात लायता तेन्ना जेजूची पदवी म्हजे भितर ती सोडली आनी हांवें स्वत मारला की देवान म्हाका जायतें देव म्हाका आनी जायते उजार करतलो तेज्या म्हळ्यार वावरूंक आनी तेज्या वावरान थँक्यू लॉर्ड जीसस फ्रेसलो बट डॉमिनिक what do you okay I can say one sentence प्रेज द लॉर्ड जेन्ना देवाच्या उतर उलयतना जेन्ना हांव हात लायत तेन्नाच म्हजी पदवी येयली आनी हांव पडलो जेन्ना म्हाका त्या भावा ब्रादरान फोन केलो तेणें सांगलें तुका हिंगासर यूज करतलो मागीर जेजू म्हणलें तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका यूज करतलो आनी खरेंच हांव जेजू आर्गां दिता कित्याक जेजूच्या नांवाक आसा पदवी म्हूण फ्रेसलो हालेलुया तर डॉमिनिक कितें जालें ओके ओके प्रेज द लॉर्ड जेजू करगा प्रिचर ब्रेनो ये मार्क चॅप्टर 5:25 to 30 हांव एवरी डे ते उतरां हात लायता आनी हे उतरान आजून देखून ती पदवी म्हजे भितर व्हांवता कित्याक हे उतरा वरवीं म्हजे बायलेक ब्लिडींग जातालें तें ब्लिडींग बंद जालां दोतोरान सांगलोलें म्हाका भुरगें जावपा ना म्हाका भुरगें देवान दिलां आनी हे उतरा वरवीं आतां म्हजे पंचायतीन म्हाका NOC मेळना आसलोली पूण हे उतरा वरवीं कोण एकटो भावान येवन सांगलां तुगे NOC हांव ते पंचायतीचो हांव दीत म्हणून सांगलां सो हे पासत हांव देवा आर्गां दिता कित्याक हे उतर जिवें कित्याक ते उतरान देवाचो आत्मो आसा आनी तेच आत्म्यान हे म्हाका जिवीत दिलां देखून हांव देवा बापाक आर्गां दिता थँक्यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कोणाक कितें सांगपाक जाय कोणाक कितें भोगलां पळय तें तुमच्या भितरलें हात वयर काडात ओके एक ती भयणीशी नोव्हेंबराचे 26 तारखेर रातचे वडा कोणाक सांगपाक जाय तें फुडें कित्याक देवाची मोमी खातीर थँक्यू जीसस ओके थँक्यू फादर लॉर्ड जीसस नोव्हेंबराचे 26 तारखेर रातचे 2 वरांचे घसघशीत म्हजे कुडींतलें रगत व्हांवूंक लागलें ब्लिडींग जातालें म्हाका आनी दुसरे दिसाक हांव देवाचें उतर दिवचें आसलें पूण ते राती कडेन हें ब्लिडींग म्हाका इतलें फास्ट जावंक लागलें घसघश्यांनी जाता पूण हांव भिवंक ना हांवें तेंच बळ घेतलें आनी हांवें दिमी मारली आनी वच मार्कूचो चॅप्टर हांवें लुकतो केलो आनी 12 वर्सां रक्तपात जालोली वस्तरी जेजू तुज्या आंगोस्त्रान हात लायन जाल्यार ती भर जातली म्हणून आनी त्याच वेळार हांवें त्या उतराक हात लायलो आनी तीच पदवी आनी त्याच वेळार म्हजे रक्ताची जोर थांबली आनी हांव देवाक आर्गां दिली दिन वाचलें आनी दुसरे दिसा उठून हांवें घासूर येयला आनी देवाचें उतर हांवें दिलें सांगता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती जोर इतली जालोली की म्हज्या टॉयलेटाक भरलोलो आनी म्हजे रुमाकच भरलोलो म्हजो घोव न्हिदोन आसलोलो हांव उठोन वयता घोवाक सांगतालें म्हूण पवित्र आत्म्यान सांगलें तेका दाखयनाका हांवें तुका तुका बरें केलें जेजू खालच्यान सांग तुका आर्गां दिता ही शक्ती म्हजे भितर प्रेज द लॉर्ड आईज आतां कितें जालां पळय सांगात आईज कितें जालां पळय तें दोड लागून प्रे करतना मायक लागीं हात लायले कितें जालें म्हाका
सुचतली प्रेज द लॉर्ड हात लायले भाशेन प्रेज द लॉर्ड त्या कार्यक्रमामध्ये थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो प्रे करता आसतना म्हाका कोणी हात लायले भाशेन जालो आनी म्हाका फादरा हात धरलो जाल्यार म्हजे जिवाक ही उजो येतले फुलां हात सकला पडलो म्हाका हात कसो पडलो तो म्हाका कांय कळोंक ना आनी म्हजे हात पांय सारको कडक लागले थँक यू जेजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी काय सांगले देवाची नांव Praise the Lord. Hallelujah. हांव देवाक आर्गां दिता आयज हांव हांगा पावलो देवानीच म्हाका हांगा हाडला आनी कशे भाशेन देव म्हाका यूज करता हांव जाणा पूण आयज भोव वर्तें हांवें एक्सपिरियन्स केलें हिंगा म्हज्या जिवितान जशें पयलीं हांव रिट्रीटान केरला केलें तेच भाशेन आय एक्सपिरियन्स द लव ऑफ जीसस आनी जेन्ना आय वॉज इन डीप singing the Stuti Tera Radhana. It's a beautiful and spiritual पवित्र आत्म्यान सारको म्हाका इतलो वर्तें हांवें बोल्लो की म्हाका आय डोंट नो वेर आय वॉज लायक आनी जेन्ना म्हज्या हाताक हात लागलो आय डिडंट इवन ओपन माय आयज म्हज्या दोळे हांवें उक्ते पळोवंक ना म्हज्या हाताक उजव्या हाताक हात लागलो तेन्ना म्हाका एक थंड वारें म्हजें सारकें मारल्या भाशेन जालें आनी तेन्ना हांव आय वॉज डावन ऑन द फ्लोर आनी ती पदवी जेजूची म्हजे भितर व्हांवली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयज आता कितें घडलां पळय तें सांगात देवाक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव एक टेस्टमनी दिता म्हजी न्हू पूण म्हज्या मॅडमीच्या चेडवाची आतांच की हांवें स्वत मारला ताका कॅन्सर जाला ते बरें जाला म्हूण हांवें स्वत मारला कित्याक म्हाका तें फिलींग येयना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल जाला आनी हांव देवाक आर्गां दिता हे मिलाग्री पासत की आयज घडल्या थँक यू जीसस आय प्रेज यू जीसस आय वर्शिप यू हालेलुया हालेलुया तुझ्या भावाच्या प्रमाणे तुका जवळ दिलं जेन्ना बायबल हांवें म्हाजे हांगा लाभ बसलेलो आनी जेन्ना भावान म्हटलें रिसीव कर म्हटलें तेन्ना म्हाजो बायबल इतलो गरम जालो आनी ती पदवी आजुनूय म्हाज्या पांयाचेर आजुनूय म्हाजो पांयो गरम आसा थँक यू हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord, Jesus. माइक मशीन लगे तो Oh Lord, thank you, Jesus. Still I'm feeling something. Lord, thank you, Lord, my Lord. Yes, you're here. Lord, when the brother said that Jesus is touching, he said Jesus is touching, that I was feeling that, yes, my Jesus is touching me. Lord, then from my stomach something came. Something came from my heart. It's like the ice falling upon me, and I did not know what is happening to me at that moment. Lord, still I'm feeling that. Lord Jesus, I can't control that. Lord, I know you are here. In my eye, you're making me dance, Lord. Lord Jesus. Holy Ghost, set free. Praise the Lord. Free now. 21 भुरग्यां रचोनी Praise the Lord. जेजू ख्रिस्ताच्या नावांत गोरबेस जावनी आमेन जेजू ख्रिस्ताच्या नावांत गोरबेस जावनी आमेन भुरगे उरोनी आमेन उरोनी आमेन जेजू ख्रिस्ताच्या नावांत आमेन I command you right now, leave her body now. In the mighty name of Jesus. Right now. Thank you, Jesus. Right now. Thank you. Thank you, Lord. भुरगे रचोनी ती पोती उक्ती जावनी सैताना तुका ही बळीची कुडीन कसलोच अधिकार ना ही बळीची कूड देवाचें मंदिर आयज हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हुकूम घालता 21 भुरगे रचतले गोरगुपात जातलो उठतले धरतले भुरगे जल्मतले 21 जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Praise the Lord. भावार्थ आर्गां दिता जेजू आतां हांव म्हजे पयलेच फावटी इतलें गेल्लें म्हजें सगळें आंग घालून जेजू म्हजें तकल्यान कितें सरून गेलें जेजू म्हाका कोण तकली हातलाय कितें काळें जेजू थरथर जातालें म्हाका हातलाय अशें दिसलें जेजू म्हाका जेजू Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव प्रेयर करताना तर ब्रदर प्रेयर करताना माझ्या अंगात गरम उदक उत्सव भायर सरून थँक यू जीसस Praise the Lord. थँक यू जीसस Hallelujah.
जेजू म्हणटा तुझ्या वाठान तुका बरी केली हो बरें केलो म्हूण तुज्या म्हणून चड आनी चड गरजेचें देवाचें उतर आसत मानपाक जायते जाणांक बरे भाशेन फिलींग जालें कित्याक ते बायलेकूय फिलींग जाल्लें आनी तिका भोगलें की जे भितर आहलें तें दुयेंस बरें जालें म्हूण तेच भाशेन जायते जाणांक भोगलां आनी एक तुमकां संदेश आसा जेजू तुमकां आपलें उतर पोरकोट करून आपयता ताजेकीन व्हडलें आनीक देणें ना आपलें उतर परगटून तुमकां आपयता तुमी कांय करपाची गरज ना तुमी फकत वचपाचें तो तुमकां उतर दितलो आनी तें कितें तुमकां भोगलां पळय तें तुमी तुमचें जाणा पण आमी देवा कार्य दिया ताले पद्दतीन केन्ना ताणें तुका स्टॉप केलें अदीक आनी अदीक देवाचें उतर वचत